शुक्रारा पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वर्धापन दीस मनोवपाच्या कारणां वयल्यान वाद निर्माण जालो। ह्या देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 महाजनांनी मनोवचो असो आदेश सत्तरी उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो। तरी लेगीत माजीक गटान फातोडेर विधी केल्ल्यान गांवकार महाजन गटान खर हरकत घेतिल्ली। आदेश मोडिल्ल्यान तांचेर गुन्यांव दाखल करचो आनी तांकां अटक करची अशी मागणी गांवकार महाजन गटान केल्ली। उपरांत तणावाची स्थिती पळोवन सत्तरी उपजिल्लोधिकाऱ्यान 21 आनी 23 डिसेंबराक जावपी धार्मीक कार्यावळी बंद दवरच्यो म्हूण निर्देश दिल्ले। तशेंच 24 डिसेंबर मेरेन भूमिका देवस्थान बंद दवरपाचो आदेश लेगीत दिल्लो। देवळाच्या वादाक लागून एका गटान शुक्रारा राती आडायल्लो रस्तो शेनवार सकाळ मेरेन बंदूच दवरिल्ल्यान त्या मार्गावेली येरादारी होंडा मार्गान वळयली। उपरांत शेनवारा सकाळी ह्या विशयावेल्यान वाळपय उपजिल्लोधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मामलेदार आनी हेर वांगड्यांची बसका जाली। ह्या बसकेन देवळाच्या वादाचेर तात्पुरतो उपाय काडप जालो, तो म्हणजे देवूळ बंदीचो आदेश रद्द केलो। तशेंच सगळ्या संबंधितांनी एकठांय येवन उत्सव शांततायेन करचो असो आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलो। देवळा कडेन काल आमचो प्रोग्राम आसलो, म्हणजे वर्धापन दिन आसलो। ते वर्धापन दिन सकाळी बरो जालो, व्यवस्थित पूजा बिजा सगळी जाली ती, पण तेजे एका समाजान तेजे ऑब्जेक्शन दिल्लें। ताका लागून एक इव्हिनिंग एक 5:44 लागलो। ताका लागून आमी मातसो प्रोटेस्ट केल्लो। आयज आमकां कलेक्टरान बरें सहकार्य केलें, पुलिसान बरें सहकार्य केलें, रिपोर्टरान बरें आमकां सहकार्य केलें आनी आमचे आयज प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा पळय। ही आमची ती ऑर्डर हाडली पळय, ती विड्रॉ केली। कितें कितें तुमकां ऑर्डर दिली, कितें कितें मेन्शन केल्लें आहा भितर? By the authorized in me under section 148 and 163 BSNS order number DC set Dev Parye 224 1851 dated 20/12/2024 is modified to state that peaceful assembly of more than 5 persons shall be allowed for the purpose of religious celebration on 21/12/2024 and 22/12/2024. Further, the temple shall remain open until further order. All communities in the jurisdiction are directly to maintain peace and conduct all religious ceremonies in the law manner. Bureau Report, Gomandak TV.